आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर हांणी उज्जाल निवेदन दिवन जाहीर केले कोण कितले पुतले जळयता हाची म्हाका कांयच पर्वा ना। 2027 वर्साचे वेंचणुके खातीर हांव पेडण्याक येतलो। ह्या वाठारांत वाडत आशिल्ल्या तणाव आनी राजकीय नाटकां मदीं ही टिप्पणी आयल्या, जाका लागून आजगावकर बळिश्ट परतून येवपाची तयारी करता असो संकेत मेळटा। पुतळो जळो बाबू आजगावकर आनी नवेचे भुरगे म्हाका दिसले म्हाजे लोकांक आव्हान आहा पुतळे कितलेय जळ्ळे आनी कितलेय फाटी जळयले बाबू आजगावकर हो 2027 इलेक्शनाक रावतलोच ही म्हाजी अनाउन्स। पहिली सुवातेर म्हटल्यार ह्या मतदारसंघात गेली 25 वर्सां काम केलें। तळागळांतल्यान लोक जे बारीक समाज हा तो हांवें लागींसान पळयलो, तेंचे कितें अडचणी आहा ते लागींसान पळयलेले आनी ते सोडलेले। आज ह्या मतदारसंघात जे जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आयल्यात ते आमच्या लोकां खातीर बरोबर रावन आमी मतदारसंघात काम केलें। तेजो निर्णय म्हणून बाबू आजगावकर 4 फावटी निवडून आयले। हो बेश्टोच येवना, जे प्रोजेक्ट जे अधुरे रावल्या तेच फुडें व्हरपाक ह्या आमदारांच्यान जावना। तेंका कितें दिसता एअरपोर्ट जालो, आयुष हॉस्पिटल जालें, इंटरनॅशनल लेवलाचो स्टेडियम हाडलो, जागो आपल्या हातीन घेतलो पण काम चालू जालें। रवींद्र भवनाक जागो दिलो पण काम चालू जालें। ह्या पेडण्या म्युनिसिपालिटी आमी इंडोर हॉल हाडलो, इंडोर स्टेडियम हाडलो 35 कोटीचो। म्हणजे जे जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आहा ते आमचे आमी आनी आमच्या लोकांनी काम केलें। दुसरी आज म्युनिसिपालिटी तुका तुमच्या दोळ्या मुखार दिसता जी नवी इमारत तयार जाली, तेजे वयल्यान अनेक कम्युनिटी हॉल ते सायडीन जावपाक जातलो, बाजार बिजार सगळो आमचो, पण तेजें कामच स्टार्ट जावना, वर्क ऑर्डरच दिवना। काम कंप्लीट फायल हांवें कंप्लीट केल्ली ती सारकी, काम ऑर्डर दिवपाचें काम चालू करपाचें, फायनान्शियल एप्रूवल सगळें आहा पण काम स्टार्ट जावना। ह्या रितीन पुलीस स्टेशन हें आमी केलें, हांव एक्सायज ऑफिस तुगेलें डिपार्टमेंट सगळें हांवें केलें। तशेंच कोरगांव धरून ते आमचे मतदारसंघात जे जे ब्युटिफिकेशन आसा व्हडले व्हडले कोरडे जे व्हडले प्रोजेक्ट जे कमलेश्वर आमची देवस्थान, भूमिका देवस्थान, हे सगळे ब्युटिफिकेशन आमचें। थंयचो ग्राउंड हांवें हाडलो, थंयचे तुगेले रोड हॉटमिक्स रस्ते सगळे कडेन हाडले, कनेक्टींग रोड आमचे, हायवे जी सुरू जाल्ली तेज्या खातीर सुद्दां शेमाक उलोवपी हांव, कारण सारको जावना म्हणून आनी आमकां त्रास जाता म्हणून सर्विसींग रोड ना, बायपास सारके जायना। तशेंच कनेक्टींग रोड व्हडले व्हडले ब्रीज, दळण ब्रीज, थर्मास ब्रीज, तशेंच पिंड ब्रीज, दोनूय ब्रीज हाडले, जळारी प्रोजेक्ट हाडले। ह्या रितीन जे प्रोजेक्ट व्हडले व्हडले आहात ते सगळे म्हाज्या टायमाचेर हांवें पळयले। आज उदका खातीर आमी इतले तळमळटाले, तो वॉटर प्लांट जो आहा कांदे तो 15 MLD आमी हाडलो, तो पावना अख्ख्या पेडण्या तालुक्या कोरगांव बिगांवचे आमचे लोक आहा ते हार्ड मारपा लागले, सो तेज्या खातीर दुसरो प्लांट आमी केलो अख्ख्या पेडण्या तालुक्यात मेळपा लागलो। फावंडेशन घातलें, फायनान्शियल एप्रूवल दिलें, पण काम थंय खंय अडकलें तें म्हाका खबर ना। हेज्या बद्दल ह्या मतदारसंघात आवाज आमी उठयतात, पण तो आवाज जे काम पेंडींग उरला तो आवाज म्हाका विधानसभेत दिसता। आनी काल भुरग्यांनी जो म्हाज्या बद्दल हें केला हांगासर जे पुतळो जळयलो, हेजो अर्थ कितें? त्या खरें म्हटल्यार भुरगे यूथ भुरगे आसलेले, आतां त्या 4 जाणांचे तरी तेजे भितरलें काम केलां पळय ह्या आमदारान, काय तांकां बेश्टे यूज करून घेवपाचें आनी तांकां आनी खंयचे खंयचे रस्त्यान घालपाचें। कारण म्हाका रिपोर्ट मेळटा ते भाशेन हे जे भुरगे आहा ते सगळे गॅमलींग हेजे भितर इनवॉल्व जाल्यात, कळ्ळें? पण हांव मागता तेंच्या कडेन हेंकां सुदारून बऱ्या हेजेर हाड आनी तेंची कामांय कर म्हणून ते म्हाका ते उलयताना म्हणटाले की पुलीस सगळें आमचें काम कर, पुलीस करतलेच न्ही, पुलीस करना हो धंदो कसो मेळटलो पुलिसीन? पुलीस स्टेशन म्हणटा ते आज कंट्रोलाचेर आमचे आमदाराच्या कंट्रोलाचेर चलता।
आमी आतां तेजेर चड उलोवपाक कित्याक वचना की पार्टीन आमकां सांगलें की आमी तुमच्या दोनी हेजे मनशाची नोंद घेतल्या म्हणून आमच्या लांबून तेज्या खातीर हांव पण काल जे फरक हांवें पळयलें कालचो हेजे भितर की जे 8-9 जाण आसलेले तेंच्यांनी तो पुतळो जळयलो आनी हेचेर कितें लोकशाही काबार करपाक सोदता काय गुंडागिरी आनी वाडोवपाक सोदता म्हणजे हे एक तरेचे खंयचे तरेचे वारें व्हांवपाक लागले आसा म्हणून काल तेजेर कंप्लेनी आमी केले आतां हेजेर म्हाजें इतलेंच आव्हान आहा ह्या आमदाराक की जाता तितली हे भुरगे समज तुजे न्ही आनी ह्या भुरग्यांनीच घेवन अशें केल्लें आहा जाल्यार तेणें एक्शन घेवची तेणें आमच्या सीएमाक सांगचें ह्या पुलीस स्टेशनाच्या वॉर्निंग दिवचें की ह्या भुरग्यांक हाड म्हूण अरेस्ट कर हेजेर आमी इतलोच आव्हान करता की हें पुलीस स्टेशन आज जें आसा तें लोकां खातीर आहा काय त्या आमदारा पुरतीच आहा आनी हे भुरग्यांक कोणें धाडले ह्या आमदारान धाडले की ह्या पुलिसांनी धाडले आपले सारवार करपाक आपले सांबाळपाक नाजाल्यार तेजेर एक्शन घेवप हेजे खातीर ही खास ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतलेली आहा की ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव जाता तितलें सांगपाक सोदता की मतदारसंघान आयला आनी 25 वर्सां हांवें आवाज उठयला आनी परत एक फाटी ह्या लोकांचे जे बारीक समाजाचे फुडें व्हरपाक आनी हर एक पंचायतीक डेव्हलप करपाक विकास फुडें व्हरपा खातीर हांव परत 2027 हांव उबो रावतलोच हेच्या बद्दल लावलो 2027 तो आजून पासून हांवें निर्णय घेवन हांव आजून बीजेपीच्या भायर ना बीजेपीन सांगलें काल प्रेजिडेंटान सांगलें आमच्या की बाबू हे इशू आनी फुडें व्हरनाका तुमचें कितें आसा आपूण नोंद केला तिकीट दिली ना जाल्यार 2027 येतलो तेन्ना टायम उलयतले पण हे अशे रितीन आहा की तांकां सांगलां प्रेजिडेंटाक तुवें सांगलें काबार पण एकच की मतदारसंघात न्याय मेळपाक जाय ह्या मतदारसंघात त्याच्याच हातीन सगळें सोडपाक जायना आमदाराच्या हातीन ह्या मतदारसंघात सीएमांनी लक्ष घालपाची गरज आहा जें आज काल घडलां हें कोणाक भंय ना म्हणून घडलेलें हांगा लॉ एंड ऑर्डर नाच म्हणून हें घडलेलें ते खंय आमदाराचे सपोर्टर अशें सांगता अशें म्हणून त्या आमदाराक विचारपाक जाय सीएमान इतलेंच म्हाजें तेजे बद्दल आनी कांय ना जो आमचें कारण कांय ते म्हणटात की ते आमी पार्टी बिटीचे न्ही आमीच जावन स्वता जावन हो आवाज करपाक लागले अशें ते म्हणटाले अशें म्हणून हांवें तें तेजेर आयकलें पण तेजेर तेणें लक्ष घालपाक असले मनशाक असलें करपाक कित्याक दितात अरे हे समज तो हे जे भुरगे आहात ते यूज जाल्यात कित्याक म्हणून सांगता तो म्हाज्या बद्दल आवाज उठयलो तेंच्यानी त्याच्या बद्दल त्या आमदारा बद्दल कित्याक उठोवना तेणें तशेंच म्हटलेलें न्ही आमी हो इशू जो आहा गांजाचो इशू म्हणटा तो इलेक्शनाक चालू जाल्लो पुडयो म्हणट्यो कितें हो इशू आयिल्लो तेन्ना ठीक आनी तेन्ना आमचे पार्टीचे सुद्दां मोठे लोक म्हणटाले तेन्ना हांव नांव घेयना तेंचें पण तेंच्यांनी स्वता म्हटलें की हो गांजा इकपी मनीस म्हूण तेन्ना आनी तेन्ना हो आवाज जाल्लो ते उलयल्यार चलता तेन्ना हे इलेक्शना म्हणटकूच ना पण ते उलयल्यार चलता तेंचेर कितें म्हणून तेन्ना तो म्हणलो पण जेन्ना तो बीजेपीन आयलो शुद्ध जालो बीजेपीन आयलो आनी शुद्ध तेन्ना हांवें केन्नाच तेणें गांजा ऐकलेले हांवें केन्ना शब्द आयकूना हे पयलींचे शब्द काही मिडिया आता आवाज करता पण हो शब्द म्हणतो पयलींचो म्हणून हांव तेजे कडेन कितले फाटी तरी तेजो खुलासो मागलो बाबा पुडयो म्हणटा कितें सांग पुडयो म्हणल्यार साकर म्हणून सांग गंव म्हणून सांग कितें सांग आमी मानतात कारण हांवें कांय पडूं ना पण तेजे गांवांत गेल्यार तो पुडयो इकपी म्हणटात म्हणून हे एक तर गव्हर्मेंटान प्रूव्ह करचें या सीआयडीन प्रूव्ह करचें आनी कोणें प्रूव्ह करचें पण आता तेच्या बद्दल म्हाजें हें कांय ना तशें हांव कोणाचेर कसोय आरोप करपी न्ही आनी तेणें जो आरोप केला तेकाय तेणें म्हाका कांय फेवर करपाची गरज ना तेणें तेजेर एक्शन घेवचें जे म्हाज्या भुरग्यांची बी नांवां घेतल्यात पळय तेजेर एक्शन घेवचें सीएमान एक्शन घेवचें हांव तेका एकदम फ्री सोडटा कळ्ळें तुका कारण असल्या बाबतींत ड्रग्स बाबतींत म्हणटा हांव सारको 1 नंबर क्रॉस सारको थंय कोणाकूय एक्सक्यूज ना म्हाका ह्या लोकांक ह्या हेजे भितर मतदारसंघात भरपूर सपोर्ट करता अजित आरोलकरांनी एक हे केलं की पेडणे मतदारसंघात नवीन यूथ जाय असो ताचेर तुमचें कितें म्हणणें आहा हांव तेजे सगळ्यांक हांव वेलकम करता कोणाचे चॅलेंज पळोवन फुडें वचपाचें टॅलंट पळोवन फुडें वचपाचें अरे तो ओतो कोण तो तुजो तो कोण करको म्हणटा हांगा स्थानीक जाय अरे हांव जेन्ना उबो रावलो तेन्ना स्थानीकच उबो रावलो
हांव असोच येवन म्हाजे लोकांनी पेडणेकरांनी काम पळयलां तेज्या खातीर म्हाका दिला. म्हणजे पेडणेकरांचेर तुमकां विश्वास ना, पेडणेकारांक तुमी कितें समजतात? अरे पेडणेकार कोण काम करता तेच्या फाटल्यानच आसा म्हणून हांव 4 फावटी आयलो, नाल्यार म्हाकाय ताणयताले ते कित्याक दवरताले? अरे तो रावलो पण तो दारगळकर गेलो, तो दुसरो तो राजन ताका कित्याक तेणी सपोर्ट करूं ना तेन्नाच? तो कोण दुसरो रावलो ताका काँग्रेसचो गांवकार कोण तरी. आमी कोणाक ना म्हणटा? लोक कोण काम करता तेच्या फाटल्यान आसतले आनी तेजे बरोबर आमी आसतले. आयज तो आयकपा अशें येता की तुमी जेन्ना आसल्यात कोहिनूर हिरा विकास पुरुश तुमचेर म्हणटाले ना, आयज आमदारा कडेन रावन उलटे पान जंय वयतात थंय चालू ते तसले करत आमी म्हणा. आमी म्हणटात कितें, हांव कितें म्हणटा तें कोहिनूर बिनूर तें सोडून दी, काम कर उलय. अरे हांव मतदारसंघान जो आज 20-25 वर्सां काम केला, बोट दाखयत थंय काम नाल व्हॅल्यू कितें दिवपाचें? लागीं जॉब न्ही. एम्प्लॉयमेंट पळय मरे, म्हाजो एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो फुकट, सगळ्यो नोकऱ्यो एकट्यान बोट दाखयता. कितें घेतला डेव्हलपमेंट विकास हो नंबर 1 ह्या मतदारसंघात केला. आनी हें जें करपाक जो आमदार सांगता आनी लोकांक फुडें काडून जें पुतळे जोडोवपाक आनी जोडोवपाक, हांव तेज्या कडेन इतलेच रिक्वेस्ट करता, यंग भुरगे, यूथ भुरगे आनी आमचे भुरगे, गरिबांचे भुरगे, तांकां वायट धंद्या भितर घालनाका. तुज्यान कापासतात आहा जाल्यार तेजे भितरल्या 4-5 जाणां नोकरी दियान दाखय, तेन्ना तुका वालो. पण असो रस्त्यार हाडनाका, तांकां बरी बुद्धी दी. आनी दुसरें आहा म्हाजे इतलेंच, जे केस केल्या तेजेर एक्शन घेवची ह्या पियान, नाल्यार तेजें करता वचपाक. तुम्ही सरकाराचे मनीस आणि तुम्ही पयलींचे उपमुख्यमंत्री, आता कित्याक तुम्ही सरकाराकडे निवेदन बी सादर करता? तेजे बद्दल मी एक सांगता, हो पेडणे तालुका आनी पेडण्या मतदारसंघ हो कसो आसलो तो तुमकां आनी सांगपाची गरज ना. तुमी हिस्ट्री काडी ह्या मतदारसंघाची, जाल्यार डेव्हलपमेंट विकास आमकां पावूना. हांव जेन्ना 99 हांगा आयलो तेन्ना म्हाका कांय कार्यकर्ते म्हाका मेळटाले. हांव नांव घेवन सांगता, सुरेकांत असलो मनीस मेळटालो म्हाका. तो म्हाका कितें म्हणटालो, बाबू 1-2 रस्ते जाल्या पुरो, तो खूश. मागीर थंयच्यान हासापूर गेलो आनी तो म्हाका कितें म्हणटालो, बाबू 2 जाणां कोण तरी नोकरी लागले गव्हर्मेंट, तो खूश. रस्ते ना, लायट ना, उदक ना, ही परिस्थिती ह्या मतदारसंघात. आनी लोकांची उमेद की आमकां नोकरी मेळपाक जाय, व्हडल्यो व्हडल्यो इंडस्ट्री येवपाक जाय. जेन्ना हांव आमच्या घरानच उदक दिना, लायट दिना, रस्ते पर्यंत पावयना, हांव फुडलो विचार कसो करूं शकता? हे दारगळ मतदारसंघ, हो दारगळ मतदारसंघ. आनी तेन्ना पेडण्या मागीर म्हाका चान्स मेळ्ळो. पेडण्या म्हणटा मतदारसंघ मेळ्ळ्या, म्हाका चड वर्सां काम करपाक मेळूना, 3 वर्सां मेळ्ळी. पूण तेजे भितर सुद्दां जेट मारली. हो स्टँड अपूर्व आसलो, पूर्ण केलो. गार्डन अपूर्व पूर्ण केलो. दुसरो आमचो जो इंडोर स्टेडियम आहा 35 तो हाडलो. तशें ब्युटिफिकेशन हाडलें सगळे कडेन, हॉट मिक्स हाडलें सगळे कडेन. तेन्ना हॉट मिक्स पण ते पळोवंक नासलेले लोकांनी. हॉट मिक्स कसो करतलो काय म्हणून अशें म्हाका ते म्हणटाले. दारगळ भिताली सांगले, पण ते करून हाडलें हांवें, दिली सगळी. आनी हें जें आतां उलयता आमचो की एअरपोर्ट हाडलो पण आमच्या लोकांक चान्स मेळ्ळो, खरोखरच हें दुख्ख दिसता. आमी हें सगळें दिल्या परत इंडस्ट्री हाडली, आनी इंडस्ट्री हाडली कसली? ही एअरपोर्ट आनी आयुष हॉस्पिटल, दुसरे इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम धर, या तुजे नवीन भवन धरा, ते आमी प्रोजेक्ट हाडले कित्याक? आमच्या भुरग्यांक उबी रावपाक पांयार, आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाक. आनी हे झगडटलो कोण ना थंय. अरे हे समज एअरपोर्टान आमकां एअरपोर्ट कितें, आमकां भोंवपा एअरपोर्ट जाय. आमचो म्हाजो मतदारसंघांतलो लोक एअरपोर्टाचेर प्लेनान वचपी आहा दुबय आनी आनी आमकां सिर्फ एक आशा म्हणटी एम्प्लॉयमेंट. म्हाका केन्नाय फील जाता आनी भितरल्यान दूख दिसता. हांव आंदोलन करून आयिल्लो मनीस, राजकोटांतल्यान वयर सरलोलो मनीस. जेन्ना तुळसकरवाडी आंदोलन करताली तेंचे थंय बायपास रस्तो जाता म्हणून म्हाका खूब रिक्वेस्ट, हांवें तांकां पाठिंबो दिवं ना. कित्याक दिवं ना? जेव्हा म्हटलें हो एअरपोर्ट आयलो आमचे भुरगे कामाक लागतले, आनी सपोर्ट केलो ह्या गव्हर्मेंटाक फूल बीजेपी बरोबर, आनी उबो रावलो. तांकां हांवें करनासतना की हेजो बाबा फुडें आमकां लाभ आहा म्हणून, पण आमी फसले गेले. आमचो मतदारसंघ फसलो गेलो.
आज पयल्या सगळे बशी थंयचे येतात भायल्यो लोक ते सगळे खुश जावन गेले आणि आमचो लोक दोळ्यात पडलो टॅक्सीवाले स्टँड ना सारको अरे या आयलो एअरपोर्ट कोणा खातीर आणि हेच्या खातीर झगडपा खातीर आमच्याकडे मनीस ना कोण आमदार ना आमचो गट त्याने आज खरो विधानसभेन आवाज करपाक जाय आणि असले करून येता भुरग्यांक ताका पुतळो जळप आनी कितें जळप अरे आमी आयल्यात खंयच्यान आमी आयल्यात बारीक समाजांतल्यान आमचो मनीस वयर सरपाक जाय म्हणून हे सगळे इंडस्ट्री हांगासर आयिल्ली आसा आनी हेचो लाभ आमकां मेळना दिता म्हणून परत एक फाटी 2027 100% हांव परतो रावतलोच आनी हे विशय घेवन हांव फुडें वयतलों. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.